नमस्कार, शेफ डॉन किचन तुमचे स्वागत असा. हांव विनोद नाईक. आयचे रेसिपी असा सालन. तर हे मसालो पळोवन घेयात. हे फावटी आमी नाल्ल घालून करया, नेक्स्ट टाइम आमी विदाउट नाल्ल करया. तर बांगडे 3 ते 4 ना 4 ते 5 घेयात. हांवें 5 बांगडे घेतला. ते बरे धुवन हांव कातरून मीठ लावन घेता. तर मीठ लावन एक अर्दे वर तरी दवरपा जाय फ्रिजीन. तर मीठ बरें लागपा जाय ताका. तोपर्यंत आता नेक्स्ट स्टेप आमचे सोलां आमी भिजोवन घेवया. अशें गरम उदकान भिजयलें बरें. अर्दो वळ नाल्ल, एक कांदो शिनून घेवपाचो, एक टमाटो शिनून घेवपाचे, 4 हरवी मिरसांग, 10 सुके मिरसांग. तुमकां जाय जाल्यार तुमी आले देखून घालपा जाता. थोडे जाण आले घालता, थोडे जाण आले घालना. म्हाका आले चडशे नुस्ते कडेन आवडना, ताका लागून हांवें आले घालूंक ना. तुमकां जर आले घालपा जाय तुमी आले घाला. हातून मेथी बी घालता थोडे लोक. 4 लसूण, 4 ते 5 लसूण, ओली कोथमीर, इल्लो उदक. आता मसालो वाटून जायसर तुम्ही हे मार्केट पळोवन घेयात. हे बोरो मार्केट म्हणटा हेका. टावर ऑफ ब्रिज म्हणटा थिंगा आसा. फूल व्हिडिओ नाईक 78 मेळटले तुमकां. बोरो मार्केट पळोवन घ्या. एकदम सुंदर आसा मार्केट. आता आमचे वाटप जाल्ले आहा. लसूण हांव कुटून घेता. चॉप करचे पेक्षा कुटून घेतल्यार बरो थंयच्या थंय तेजो फ्लेवर उरता. आता आमचे हांडी गरम जाल्ले उपरांत तेल घालता. तेल गरम जाल्ले उपरांत सोमतेच गार्लीक घातलें. गार्लीक घातले उपरांत एक मिनटां मातशें भाजपा दिता. आनी आतां फोडणी पालो घालता. फोडणे पालो घालपाक कंजूसी करनाका. 10-15 घातल्यार जाता एकदम मस्त बरो फ्लेवर येतलो तुमका. आता घालता जिरे, कोथिंबीर पावडर, सुकी कोथिंबीर पावडर घातल्या आणि हळदी पिठो. आता घालया आम्ही वाटप. आता मसाले घातले उपरांत ताका आमी बरें भाजून घेवपाचे मसालो. आनी आता तेल सुटसर आमकां मसालो भाजून घेवपाचे. एक फावटी तेल सुटपा लागले म्हणजे आमचे मसालो जाले तयार. हे पळया तेल सुटले मसाल्यान. हांव आतां घालता कोकम. मीठ तुमकां जाय तितले घाला. हांवें मोठे मीठ घेतला. मोठे मीठ बरें रुचीक लागता. आमी पयलींच्या काळान हेच वापरताले मोठे मीठ. आता घालया नुस्तें. नुस्तें घालून ताका चमच्यान मातशें आजूबाजून करया. नुस्तें सारकें बुडपा जाय मसाल्या भितर. आनी ढवळी नाका ताका. ढवळ्यार बांगडो मोडटलो. परमळ म्हणटा ते अख्खें घर भरून येवपा लागला. नुस्तें घालून 2 मिनटां उपरांत जितें कोथमीर घालता. नुस्त्या वांगडा बी घातलं जाता तुमी कोथमीर, पण मातशें पयलीं घालात. मातशें एडजस्ट करा हेका. हांव गुणयना पळयात. हांव गुणयना, चमचो गुणयना, ढवळीना. आता नुस्तें शिजपाक फक्त सारके 8 मिनटां लागतले. आनी हे जालें आमचें नुस्त्याचें सालन तयार. एकदम रुचीक जाल्ले आसा. तर तुमकां आयचे व्हिडिओ कशे दिसले म्हाका कमेंट सेक्शनात कळयात. होपफुली तुमकां आवडटले.
देव बरें करूं.